नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन उमेदवारांची आनीक एक वळेरी जारी केल्या. ह्या वळेरेंत गोवा, मध्य प्रदेश आनी दादरा नगर हवेली ह्या सुवातांचो आस्पाव आसा. मध्य प्रदेशांतल्या ग्वालियर सुवाते खातीर प्रवीण पाठक, मोरेनांतल्यान सत्यपाल सिंग सिकारवार, जाल्यार खंडवा सुवाते खातीर नरेंद्र पटेल वेंचणूक लढयतात. गोंया खातीर उत्तर गोंयांतल्यान रमाकांत खलप, दक्षिण गोंया खातीर विरियातो फर्नांडीस वेंचणूक रिंगणांत आसात. जाल्यार दादरा आनी नगर हवेली सुवाते खातीर अजित रामजीभाई वेंचणूक लढयतात. काँग्रेसीन उत्तर गोंयांतल्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. आपल्याक उत्तर गोंयांतल्यान उमेदवारी जाहीर केल्ल्यान आपल्याक खोशी जाल्या आनी आपूण काँग्रेस पक्षाचे तशेंच जनतेचे आभार मानता अशें काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी म्हळां. आपूण लोकसभेक गोंयच्या जनतेचे प्रस्न खरपणान मांडटलो अशें तांणी सांगलें. आमच्या पक्षाचे जे धोरण आसा ते आमचे हायकमांड जे आसा सोनिया गांधी पर्यंत जे नेतृत्व आसा त्या सगळ्याचे आभार मानता आणि गोंयच्या जनतेचे आभार मानता. कारण गोव्यातल्या जनतेन गेली 50 वर्षां म्हणजे राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्षां पूर्ण जाली. फेब्रुवारी 1976 आम्ही पहिले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो आणि नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक यंदा 2024 या 2024 50 वर्षां पूर्ण झाली. राजकीय जीवनाची म्हणजे 50 वर्षां पूर्ण झाली आणि या वेळार ह्या 50 वर्षां पूर्ण जात असताना ती एक भेट म्हाका एक तोफा अशा स्वरूपात म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळा आणि म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानता. काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी आपल्याक तेंको दिल्ल्या खातीर पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे उपकार मानले. दक्षिण गोंयची सुवात जिखच्या खातीर सगळे यत्न करतलो अशें तांणी सांगलें. तांणी दक्षिण गोंयचे भाजपा आनी आरजेपी उमेदवारांक ह्या राजकी झुजात येवकार दिला. राज्याचे महत्वाचे मुद्दे आपूण मुखार हाडटलो अशें तांणी म्हळां. आय एम हायली इंडेटेड टू द काँग्रेस हाय कमांड आनी सगळे काँग्रेसचे जे लिडर आसा, फ्रंटल ऑर्गनायझेशन, मेंबर, वेल विशर्स, सपोर्टर्स सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाका दिसता तांची भावना, तांचे जो डिमांड आशिल्लो तो हाय कमांडान आयकलो आनी एज अलायन्स, इंडिया अलायन्स तांणी मानून घेवन आयज सावथ गोवाची म्हाका तिकेट दिल्या. पण हांव एकूच सांगूंक सोदतां, ही तिकेट इज नॉट फॉर कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस. ही तिकेट एक गोंयकाराक जो लास्ट 10-12 वर्सां जाली लढाई करता त्या सरकाराचेर, जो लोकांचेर अत्याचार जाल्लो आसा, ह्या लोकांक तिकेट दिल्या हायकमांडान. काँग्रेसीचो वेंचणूक प्रचार जयपुरात आयज सावन सुरू जाता. काँग्रेस पक्षाची फुडारी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जयपुरात आसात. ह्या वेंचणूक रॅलीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लेगीत वांटेकार जाल्यात. वेंचणूक प्रचाराचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या सहारनपूर हांगा एका भौशीक सभेक संबोधीत केलें. भाजपा राजकारणाचेर न्हय तर राष्ट्रीय धोरणाचेर काम करता अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. फाटल्या 10 वर्सांत देशांत जाल्ल्या उदरगती विशीं ते उलयले. प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार काँग्रेसी सयत इंडी युतीचेर टिका केली. जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है. मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया. यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है. मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे. काँग्रेसीच्या घोषणापत्रात देशाच्या अपेक्षा, सपना आणि हिताचो आस्पाव ना असो थोमणोय प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार मारलो.
वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेशा उपरांत राजस्थानातल्या अजमेरात भौशीक सभेत उलोवप करतले। अजमेरात भाजपा वतीन भागीरथ चौधरी वेंचणूक रिंगणात आसात। मजगती अजमेर उपरांत प्रधानमंत्री परतून एक फावट उत्तर प्रदेशातल्या गाझियाबाद हांगा एका रोड शोत वांटेकार जातले। काँग्रेस पार्टीन फक्त आपल्या फायद्याचेच राजकारण केला जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि कार्यकर्ते निस्वार्थीपणान देशाच्या उदरगतीच्या हेतान काम करतात अशें भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी म्हळां। मयत जाल्ल्या प्रचार सभेत ते उलयताले। हे वेळार मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, भाजप फुडारी सुलक्षणा सावंत, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, शंकर चोडणकार हाजीर आशिल्ले। श्रीपाद नायक हांणी काल मय मतदारसंघात प्रचार केलो। विकास करताना सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने जे कितें मोठे काम केलें ते मोठे काम म्हणजे इतलेंच की समाजा खातीर देशा खातीर निस्वार्थीपणे त्याग करपी समाजा खातीर लोकां खातीर हांव कितें म्हाका कळूं जाय सामाजीक जाणीव धरून ह्या देशात म्हाका सगळें काही दिलां। ही आमची मातृभूमी आसा, ही आमकां सगळें काही दिलां आनी ह्या तुमचे हांवें तिचे कितें करून फेडूंक जाय ह्या विचारान ह्या संस्कारांनी भारीक अशें आखो कोट्यावधी कार्यकर्त्यांची टीम उभी करपाक प्रस्थापित करपाक आनी ती समाजाच्या कामाक लावपाक भारतीय जनता पक्ष यशस्वी ठरला ही सगळ्यांत मोठी गोष्ट आसा। लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदारां मदीं जागृताय करपाक आनी मतदारांचो सहभाग वाडोवपाक गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी कोंकण रेल्वे आनी साउथ वेस्टर्न रेल्वे अधिकाऱ्यां वांगडा आल्तीन हांगा बसका घेतली। राज्यात 100% मतदान जावचे हे खातीर मतदानाचे महत्व सांगपी माहिती मतदारां मेरेन पावोवपा खातीर वेगवेगळे मार्ग आपणोवपा विशीं भासाभास जाली। रेल्वे स्थानकार रेल्वे आनी हेर रेल्वे सुविधांचेर मतदार संबंधी माहिती दिवपी पोस्टरां आनी बॅनरां लावची असो आग्रो रमेश वर्मा हांणी रेल्वे अधिकाऱ्यांक केलो। तशेंच रेल्वे स्थानकांचेर मतदानाक उर्बा दिवपी घोशणा करच्यो, चित्रफिती दाखोवच्यो अशें वर्मा हांणी रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन मागले। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल्स चॅलेंजर्स बेंगळुरू मदीं खेळ जातलो। आयज सांजे 7:30 वरांचेर जयपुरांतल्या सवाई मानसिंग स्टेडियमाचेर हो खेळ जाता। काल जाल्ल्या खेळात सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचेर 6 गड्यांनी जैत जोडले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।